आमकां हें आतां काबार करून आमकां सारकें उपाशे मारपाचें आहा. आज जायते आमी सरकाराक बोब मारली, सरकाराक सांगले, सरकाराक मेमोरंडम धाडले, फिशरी मिनिस्टराक कळयले, फिशरी डायरेक्टराक कळयले, आयज तेजें एक्शन जायना. फकत आज एक्शन जाता गोंयच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनांचेर. आज आमच्या गोंयच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅन धाकटीं झाडां घेवन तर फिशींग रिवरान तर फिशींग केलें जायत. इलिगल फिशींग कोताय म्हूण फिशरी बोट येवन रोखडीच धरून व्हरून धोक्या बांदता. जाल्यार हेंच व्हडलें दुसरे स्टडीचें गोंयान इलिगल फिशींग चलता. आमी इतलें इन्फॉर्म केलें, फिशरीक इन्फॉर्म केलें, फिशर मिनिस्टर इन्फॉर्म केलें, चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म केलें, आनी कितलींशीं वर्सां जालीं आमी बोवाळ मारीत आहाय. पूण आमचें सगळें कान बऱ्या घालून गोंयचो सरकार, गोंयचे फिशरी डिपार्टमेंट, गोंयचो फिशरी मिनिस्टर दोळ्यान धापून ओग बरो सूस न्हिदला. आज आमी पेट्रोल घालून तर फिशिंगाक गेले जाल्यार आमगे पेट्रोला पयशे नाय. आनी हे पयशे आमकां फिशींग जायना आनी पेट्रोला पयशे पासून आमकां मेळनाय. तें कारण जावन आसा ह्यो मालपेच्यो बोट्यो. आज लोकल फिशरमॅन, ट्रेडिशनल फिशरमॅन तर तेंच्यान बोट्यो धरून हाडून जाता जाल्यार आमची फिशर डिपार्टमेंटा कडेन येदी व्हडली बोट आहा, स्टाफ आहा, तेंकोड कित्याक एक पासून दोन हाडूंक जायना. जेन्ना आमच्यान दिसून येता जेन्ना फिशरी मिनिस्टर, फिशरी डायरेक्टर आनी आमचो चीफ मिनिस्टर हितून कितें जर भेदी आहाय, कित्याक बोटी दवरल्यो जाल्यार त्यो आमकां कळय नासतना ते आपलें आपलें सेटींग करून कर्नाटका सरकाराक वचून उलोवन ते बोट्यो सोडटात. हे तर बोट्यो आतां दोन आमकां कुटमोणा धोक्यां बांदलो आहाय, त्योय तर तेणी सोडल्यो कायद्या प्रमाणे. तर ताका शिक्षा नासतना जाल्यार आमी हेजे फुडें कितें तर केलें आनी कितें तर वायट घोळोन येयलें दोयऱ्यान तर कितें वायट जालें जाल्यार हेची जबाबदारी गोंयचो सरकार, गोंयचो चीफ मिनिस्टर, गोंयचें फिशींग डिपार्टमेंट. हे पासत आमगेले गव्हर्मेंटाक वॉर्निंग. आतां ह्यो आमच्यो मनशांनी बोटी दोन हाडले, तेजेर तर कारवाय जायना जाल्यार फुडाराक आमी कितें एक्शन घेतले तें सांगोंक जायना. आनी हेजो जबाबदारी गव्हर्मेंट, फिशरी डिपार्टमेंट, फिशरी मिनिस्टर आसतलो. आयज आमची बसका जाली आनी मुद्दो आसा तो बुल ट्रॉलिंग. आतां फाटले कांय 8 दीस जालेले आसा मालपेचे बोट हाय स्पीड इंजीन यूज करून, एबा मोर दॅन 750 हॉर्स पॉवर इंजीन, इलिगल सायज, इलिगल इंजीन सगळें यूज करून आमचे गोंयचे टेरिटोरियल वॉटरा भितर फिशींग घेवन फिशींग करता, दॅट इज इनसायड 10 नॉटिकल मायल. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंट 2016 आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट 2017 ऑर्डर काडलेलो की बुल ट्रॉलिंग जे आसा इलिगल आसा आनी गव्हर्मेंटान तेचेर एक्शन घेवचो म्हणून. आयज मालपेचे बोट लास्ट इयर येयल्ले, एक आमी बागा दवरलेलो एक बोट, तो विथीन कांय वरां भितर तो सोडलेलो. आनी आयज फिशरीज डिपार्टमेंट इतलें डिले करून 3 बोट दवरलेले आसा. हांव तांकां शाबासकी दिता, पूण फिशरीज डिपार्टमेंटाक हांव वॉर्निंग करता, हे बोट तुमी सोडले जाल्यार कसले सेटींग करून ओ कितें कॉम्प्रोमायज बी करून आमी जे पळय बोट्यो आमकां दिश्टी पडल्यो आमी ते बोटीचे कितें करतले ते लोक थारयतले. हे बोट्यो आतां इतलें नुस्तें खाता की हे आख्खे फ्लिटीन येता 10-15 जाण, एकूच दिसा आख्खो नुस्तें काबार करता दोऱ्यान, आख्खे स्वीप करून उडयता. सो अशें चल्लें जाल्यार आमकां नुस्तें दोऱ्यान नासतलें आनी गोंयच्या लोकांक नुस्तें हायेस्ट रेटान घेवचें पडटलें. सो हांव फिशरीज डिपार्टमेंट डायरेक्टराक आनी फिशरीज मिनिस्टराक हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवचें. आनी तोरूय पासून अजून पासून बुल ट्रॉलिंग फूल स्विंग चल्लेलें आसा. हेवी पेट्रोलिंग करचें, कोस्ट गार्ड हाडचें आनी कितें तरी गोंयचे इंट्रस्टाचेर एक्शन घेवचें. कित्याक हे बोट जे आसा कर्नाटका इलिगल फिशींग करना, कर्नाटका स्ट्रीक आसा, पूण गोंयान येवन फिशींग करता. हे लॉस गोंयच्या सरकाराचें की ह्या आमच्या गोंया भितर एक बारीक बुल ट्रॉलिंग मालपेचे बोट दवरपा जायना. फाल्यां टेररिस्ट येयलो तुमी कितें करतले?